काणकोण बस स्थानकार चलपी बांदकाम बेकायदेशीर आसा। हे बांदकाम मूळ प्लानांक धरून ना। ज्या हेतू खातीर ही सुवात उक्ती दवरिल्ली थंय बांदकाम करप योग्य न्हय। प्लाना प्रमाणूच ती वास्तू आसा तशी दवरची। बांदकाम बंद करचें म्हण आदलो काणकोणचो आमदार विजय पै खोत आनी जनार्दन भंडारी हांणी आवाज केला। अर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। आज आमचो काणकोणा बस स्टँड 2004 विजयबाईच्या अंडरा आमदारी अंडरा बरो डिझायन करून बस स्टँड बांदलो। पण त्या आज बस स्टँडात इनलिगल काम जावन त्या बस स्टँडाचे लूक चेंज केले। जे बस स्टँडात नाका आसले जे डिझायन वेगळो एक बरो करून केल्लो काणकोणा एक बस स्टँड बरो आसा म्हणून लोक म्हणटाले। पण त्या आज बस स्टँडात इनलिगल जी काम करून त्याची हे डिझायन चेंज करून सगळो एक वेगळेच गोष्ट प्रभाव दिसता। आज खरें म्हणल्यार ह्या गव्हर्मेंटान जो आमचो टॅक्साचो पयसो यूज करून नाकासले इनलिगलाक खर्च करतालो। पूण ह्या कदंबा बस स्टँडार जे पयशे मेळटाले जे शॉपाचे रेंटाचे मेळटा ते पयशे खरें म्हणल्यार जेन्ना कदंबा बस स्टँडाक गरज आसा लोकां खातीर शॉपकारां खातीर जे रिनोवेशन जालें ते यूज करपाक हेजी पयलीं कोविडा टायमार ह्या बस स्टँडाक पत्रे गेल्ले आनी आमी कोविडा टायमार मल्ल घालून हिंगा काम करून आमचे आजुनी केस चलत तेन्ना आमी झगडून काम करपाक पडलें। ते खरें म्हणल्यार बस स्टँडाचें काम आसलें लोकां खातीर जो पयस इनकम येता तो बस स्टँडार यूज करपाक पूण ह्या कामा खातीर नाका आसलें हें इनलिगल काम। आतां हांगा जागा आसा पळय तो जे रातची कोण टुरिस्ट येता आमगेले पॅसेंजर ट्रॅव्हलिंगाक खंयचे पयसल्ल्यान आयले पॅसेंजर खंय वचपाक मेळना तांकां बस ना। आतां हांगा रेस्ट रूम आसलो विजिटर्स रूम आसलो आनी ह्या लोकांनी पळय आज हो खरें म्हळ्यार प्रोजेक्ट आसा तो GSIDC बांदिल्लो। GSIDC अंडर आसलो तो GSIDCन तो मागीर कदंबा महामंडळाक KDCक हँडओवर केल्लो मेंटेनन्स करपाक आनी मॅनेज करपाक। हांगचे जे इनकम येता ते हांगा मेंटेनन्सा मॅनेजमेंटाक वयतालें आनी हांगा सडनली आतां आमी पळयता हांगा फाटल्या दिसांक हांगा स्ट्रक्चर ऑफीस जावपाक लागला। कारण मागीर ह्या डिझायना प्रमाणे हांगानी कांय जावपाक ना। हांगा स्पेस दवरला फक्त ओपनली फक्त ह्या टुरिस्टां खातीर विजिटर्सां खातीर आनी हांगा कोणी एमी आतां कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर येयला हांगा आनी कोणाचें ऑफीस बांदपा खातीर हांगा पळय हांगा ब्रिक्स लायलात हांगा हें लायलात गॅलरी लायलात ग्रिल्स लायलात आनी पळय हांगा जी शोभाच पाडकां उडयला। म्हणल्यार आज आमी विजय भाई आनी आमची सगळी जनतेची टीम वचून आमी हांगा काणकोणच्या एक मेळ्ळें ताका रिक्वेस्ट केलें हो तुमी डिझायना हांगा आमगेलो ओरिजिनल डिझायन कितें आसा बस स्टँडाचो विजयबाई व्हायस प्रेसिडेंट GSIDCचो विजयबाई कितें म्हणटा सध्या विजयबाई कितें मत आसा हेजेर? विजयबाईन ते नजरे हाडिल्ले सगळ्या लोकांल्या हेणी पयलीं सुरवातीक हांगा येवन भेट दिवन प्रेस घेवन सगळ्यांक तेणी सांगलें। आमी GSIDC रिक्वेस्ट केली मागीर KTC रिक्वेस्ट केली मागीर PWD बिल्डिंग्सांनी रिक्वेस्ट केली इंटरव्हेन जावन हें सगळें स्टॉप करचें म्हण। आतां तुमी हांगचे नागरीक काणकोणचे आतां तुमकांच एक प्रश्न विचारता। ह्या एक बस स्टँडाक आमी एक बरो सुंदरसो बस स्टँड बांदलो आनी हो बस स्टँड जेन्ना बांदलो तेन्ना सगळे गोंयभर न्ही गोंयचे भायले लोक पसून हांगा येवन पळोवपाक लागले की अति सुंदर बस स्टँड बांदलो खंयच ना तसलो। हांवें पयलीं सांगितलें तशें हुबळी ना कारवार ना खंयच लागींचे भागाक अंकोला ना ह्या वटेच्यान मालवण ना खंयच ना असलो बस स्टँड आमी हांगा पयलो बस स्टँड उबारलो। आतां तुमी म्हाका सांगा ही ग्रिल्साचें मातशें तुमगे फकत व्हरा पळया ग्रिल्स जी केल्या ती तुमकां बरें दिसता हें कितें केलें तें हांगा पांदरो असो केलो दिसता तुमकां हांगा पळोवपाक। डिझायना हें सूट जायना डिझायना हें सूट जायना एक गजाल। दुसरें कितें आसा हो जेन्ना बांदला तेन्ना हें RTO ऑफीस हांगा हाडपा लागून हो बांदलो ना। RTO ऑफीस हें टेम्पररी अरेंजमेंट आशिल्लें। आतां RTO ऑफिसाक लागून जर आमी जर हें हांगा जर बसपा जागा ना म्हूण केलां बसपा जागा ना हें म्हाकाय मान्य आहा तें बरोबर आहा ना तांकां जागा भितर हांव गेलो जाल्यार पयर गेल्लो हांव भितर तें पळयलें जाल्यार म्हाका बरोबर दिसूंक ना जाल्यार पूण हें तुमकां बरोबर दिसता पळोवपाक कितें केलें तें। आतां तुमी जागा ना म्हूण हांगा हाडयतात एक मिनीट आतां हांगच्यान मात सकयल एक तुमगे कॅमेरा व्हरात पळय सकयल हांगा जागा आसा काय ना ओपन स्पेस आसा ही ओपन स्पेस तशी सकयलूय ओपन स्पेस आसा। फाल्यां आनी खंयच्याय तरी ऑफिसाक अत्यंत गरज उरतली आनी थंय तुमी अशें करून ब्रिक्सांनी चेंजीस करतले आनी कॅबिन करतले अशें जालना जर तर तेन्नाय तुमकां कोण विचारपा ना। सो हें कितें केलां तें बरोबर न्ही। हातूंत भितर लक्ष हांवें पयलीं सांगिल्लें की मुख्यमंत्री GSIDCचो चेअरमॅन आसा आनी लक्ष घालचें ताबडतोब हें बंद करचें। आतां आमी गेल्ले ऑफिसान PWDच्या येय ना थंय जेई मेळ्ळे जेई कडेन डिस्कशन केलां जेईन सांगलां ताका सगळें एक्सप्लेन केलां। जेई कडेन हांव फोनार उलयलां मिनिस्टराक दिगंबर कामती PWD मिनिस्टर हांवें फोन लायिल्लो तो खंय तरी मिटिंगे आसा नंतरच्या काळार हांव ताणें उलयतलोय बी हो विशय
वेळ पडलो जाल्यार सीएमा म्हऱ्याक व्हरतलो हो विशय केलें तें बरोबर न्ही म्हणून हें करता तें बरोबर न्ही ह्यातून चेंजीस कांय करनाका म्हणून आनी ताबडतोब बंद करचें आनी हें आसता अशें ओरिजिनल हातूंत हाडचें. काणकोणच्या कदंबा बस स्टँडाचेर जें PWD तर्फे काम चलतालें त्या कामाक लागून विजय जो काणकोणचो फाटलो आमदार विजय पै खोत आनीक काँग्रेसीचे लिडर जनार्दन भंडारी हांणी आवाज उठयला. तेणी आज PWDच्या ऑफिसांत वचून जेईक ह्या संबंदी जाप विचारली. जेई म्हणटा हें वयल्यान मिटींग जावन येयल्लें प्रपोजल आमी फक्त काम करता. तेणी हें काम जें आसा तें त्वरीत बंद करपाक लायलें आसा. काणकोणचो फाटलो आमदार विजय पै खोत हेजें म्हणणें आसा की हो बस स्टँड आसा डिझायन वेगळो आसा आनी कितें तरी वेगळो घुडसो जाता हांगा. सो तेणी मागीर त्या नंतर ते बस स्टँडार गेले आनी तें पळयलें आनी जे ते इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आहा तेणें PWD डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्टली की हें इमिजिएट बंद करचें. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे काम बंद केल्लें आसा. तेंचे फुडें अशें म्हणणें आसा फाटले आमदार विजय पै खोत आनी जनार्दन भंडारी हाचें की हें जें केल्लें आसा तेणें काम एक्झिस्टींग तें काडून उडोवचें नाजाल्यार फुडले सुवातेर काणकोणचे लोक आपले स्टायलीन तें काडून उडयतले अशें तेणी इनडायरेक्टली एक इशारो दिल्लो आसा.